कुटबण जेटीचेर सुमार 300 नुस्त्याचे ट्रॉलर आसात। आतां मेरेन फक्त 4-5 बोटी दर्यांत गेल्यात आनी जायत्यो बोटी दर्यांत वचपाची वाट पळयतात, अशें एका बोटीचो धनी वेलेन्सियो फर्नांदीस हांणी सांगलें। तशेंच ह्या वर्सा चड पावस पडिल्ल्यान बरें नुस्तें मेळपाची आस्त फर्नांदीस हांणी उक्तायल्या। दोयरो बरो ना सद्या, दोयरो आयज बी दोयरो पासून आयज बरो ना। चोय आतां हालपर बी बरो जालो जाल्यार आमी वयतले चोवपाचें सिजन कितको आतां तें माना येयले वच येयले वच जाणांक येयले न्ही आमगे येयले आतां आतां बोट आज वचोन येयल्या भायर चलो ओदांगे आहाय ओदांगे वचपा उलय। कितली बोटी गेल्या बोट गेल्या फिशिंगा बोट गेले 5-6 बोट गेले आनी परसीन आयज काल थोड्यो गेले काल पयर 7-8 बोट गेले ते आतां थोडे बोट वचत रावतल्यो आतां। टोटल कितल्यो बोटी आसा बोट आहाय सुमार 200 मायज बोटी आहाय। यू आर हॅपी एट सीजन स्टार्टेड सीजन स्टार्ट जालो न्हू आतां हॅपी चोय आतां देव दिता ते भाशेन देव दितालो चोय आतां माना येयले न्हू आज सीजन जाल्या पुरो म्हणून मागताय देवा कडेन देवा हाती आहा न्हू सगळे कितें एक्सपेक्ट मेन तुमचें हें कितें मेळटा मेन म्हणचें आतां आज सोलारा टायम न्हू सोलार टायम आतां स्टार्टींग सोलार बी जाता आतां प्रॉन्स सो आज चोवपाचें हे सीजन बरो भाशेन जालो जाल्यार मान्यांगे तरी जाल्या पुरो। लास्ट इयर कसो जालो लास्ट इयर आल्लो ओके नॉट सो गुड नॉट सो बॅड वॉज इक्वल। पावस खूब पडला पावसाचें नुस्तें जावपा जाय बट मोड जोबो येयला चोया जातलें नुस्तें। हांव आसा कुटमण जेटीर। कुटमण ही एक सावथ गोवाची सगळ्यांत व्हडली जेटी। हांगा मोर दॅन 300 फिशींग ट्रॉलर्स आसा आनी सद्याक हांगा एक्टिविटी जोरान चालू आसा कारण जस्ट 1 तारखेच्यान पयर सीजन फिशींग सीजन स्टार्ट जाला आनी भरपूर कामगार आतां येवपाक लागल्या। चडशे कामगार आतां आयले आनी सगळे बोटींचेर जाळ ओडपाची अशें दिश्टी पडटा फाटल्यान अशी एक्टिविटी जोरान चालू आसा आनी ऑलरेडी 4-5 बोटी गेल्ल्यो दर्यान फाटले 2-3 दिसा भितर आनी आयज खंय एक बोट येवपाची आसा फर्स्ट बोट ह्या सिजनाची नुस्तें घेवन येवपाचें आसा। आनी आमी आतां एक मुनारा कडेन उलयले फिशींग ट्रॉलराच्या आनी तो म्हणटा की हो सिजन चड करून बरो वचपाक जाय कारण ह्या फावटी पावस खूब पडला आनी फीश बरें ब्रीड जालां आसतलें अशें तांचें एक्सपेक्टेशन आसा। सो पळोवया आतां हाजे फुडें तांकां कसो सिजन मेळटा तो। हांव फिशींग जेटी वयल्यान निरज नायक गोमंतक टीव्ही खातीर।